मोगाचनो आज आमी मोरी गुप्त गुलोबू ह्या विशयाचेर नियाळ करता. गुलोबू पळयतना सगळ्यांक सोबी दिसता आनी आकर्शण करता. ह्या गुलोबाक फुलांची राणी म्हणून वळयतात. तशेंच मोरी जावन आसा आमच्या आत्मीक फुलांची राणी. त्या खातीर सायबिणीच्या लदिनेंत तिका गुप्त गुलोब मिस्टिकल रोज म्हणलें अभिदान दिवन मान करता. कार्डिनल एंड्री न्यूमन अशें विवार दिता. मोरी माई मार्तिरांची आनी सांता भोक्ताची राणी. सांता भोक्ताचे फोंड आनी रेलीक ह्या संवसारांत आसात, पूण मोरयेचो फोंड ह्या संवसारांत ना. कित्याक ती कुडी आत्म्या समेत सर्गाक गेल्या म्हणली आमची पातयेनी. देखून मोरी माई गुप्त उरोवन सोबीत गुलोब जावन सोंपता. 1964 इसवेंत नोव्हेंबर 20 आनी 1 पापा पाऊल 6व्यान मोरयेक आपोवणें दिल्लें गुप्त गुलोबा म्हणल्यार बिरुदान आपोवंक उलो दिल्लें. मोरी माई चरित्रेंत टोळ टोळ वेगवेगळ्या जाग्यांनी साबारांक दिश्टी पडल्या. साबारांनी तिका तिचे दिसवण्यांनी फुलांनी नेटयलेलें आमी पळयलां. जर्मनीच्या रोजबर्ग गांवांत मोरयेचें एक पुणशेत आसा. तिच्या पांयां तळा 3 गुलोब आसात. ते खंयचे गुलोब? धवो, तांबडो, ओल्डुओ ह्या बंगराळो. ह्या गुलोबांचो अर्थ कितें? धवो गुलोब मागण्याच्या स्पिरिटाचो प्रतीक, तांबडो गुलोब सॅक्रिफिसाचो गुर्त आनी ओल्डुओ वा बंगराळो गुलोब प्राजीत आनी परिवर्तनाचो गुर्त. ह्यो तिनी संगती मोरयेंत आमकां पळोवंक मेळटात. गुलोबाची विशेशता कितें गे म्हळ्यार ह्या गुलोबार कांटे आसात. ते कांटे आसल्यारय गुलोब सगळ्यांक आकर्शण करता. मोरयेच्या जिणेंत आमी पळयलें तर सबार कांटे आसले, कश्ट आसले, जाल्यार त्या कश्टा मदें देवाचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं खंडी जावन ती सोंपता आनी आमकां मार्गदर्शन दिता. देख जावन आसा. सान बर्नार्ड सांगता, येव एक कांटो मनशा कुळाक तिणें गाय केलो आनी मरण हाडलें, पूण मोरी एक गुलोब, ती गाय सुकयता आनी दूख थांबयता, सल्वसांव आनी जिवीत लाभशें करता. मोरी माय गुप्त गुलोबाचें फेस्त जुलय 13 तारखेर कॅथोलीक पवित्र सभा आचरण करता. तर हर एक गुलोब पळयतना आमी मोरये मायेचो उडास काडया. आमचें जिवीत ह्या गुलोबा बरी परजळून दी. ह्या गुलोबा बरी आमी सोबाई हेरांक वांटया. भगवंती देवाचे माये आमो पसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर.